सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर भेटो तुका बलिदान, समल्या एका मौनान तुका ताणिल्या तुका बुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मासा सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. भावार्थ आसल्याक ताची रुजवात करची गरज ना, पूण भावार्थ नातल्याक खंयची रुजवात भावार्थ रुजू करूंक सकना म्हणटा सांत थॉमस अक्विनास. मोगाच्यानो, आज पवित्र सभा ह्या वर्त्या सांत थॉमस अक्विनासाचे स्मरण करता. आयच्या देवस्तुतेची दोनी वाचपां आमकां भावार्था विशयांत शिकयतात. आमचें क्रिस्ती जिवीत भावार्थाचें जिवीत. आमचो भावार्थ रुजू करूंक खंयच्याय रुजवातेची गरज आमकां ना. हें भावार्थाचें जिवीत मोगा मुखांतर क्रिस्ता थंय शेवटाक पावता. त्या देखून भावार्थी जावन आसची आमी मोगा मुखांतर, मोगाच्या करण्या मुखांतर क्रिस्ता थंय शेवटाक पावोवंक जायची कृपा आनी आशिर्वादां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. केल्ल्या पदकांची दुखदर्यान देवाकडचें बुकसाने मागोवन आमी ह्या मिसाक तयार जावया. हांव पदकी सोर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव संता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसोक घेवन सदां तुमकां भुरगी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सोर जनार आनी मोगाळ बापा, भाग्यवंत तोमासाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णायेचे आनीक दैवीक जन्माय जोडचे उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकोवन सारकी समजून घेवंक आनी ताच्या देखी बरीत जिनियेचो पटलाव करूंक तुजी दडाळ कृपा आमकां दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता.
सस्नाच्या सस्ना आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवले. भावार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें आसचो मेळचो आसलो त्या गांवांक वचूंक तो भायर सरलो. आपणे खंय वचचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं बासायल्ल्या गांवांक एक परदेशी कसो तो तंबान तो जियेलो. देवाची 30 बसावणी घेतिल्ले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घाल बांदून हाडल्या शहरांत जियोंक अब्राहाम राखून आसलो. भावार्था वरवींच साराक गर्भेस जावची सकत मेळल्ली. आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसावणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थाक लागून मरूंक लागीं पावल्ल्या एक मनशा थावन मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्यावेळेचे रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजली. भावार्थांतच ही सगळीं मनशां मौर्ण पावलीं. देवान बसायिल्लें तें तांकां लाबोंक ना जाल्यारय तें सगळें पयसावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतलीं आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात. आपूण सोड भायर आयिल्लीं त्या गांवा विशयान ती चिंता करीत आसली जाल्यार थंय फाटीं वचूंक तांकां कसलोपुणी संदर्भ मेळटो. पूण ती सकट एक उत्तम गांवांक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशितलीं मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना. कित्याक तांणी तांकां एक शहर तयार कर दवरला. अब्राहाम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बसावण्यो ताका लाभयल्यो जाल्यारय आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयांत देवान म्हळें, इजाका मुखांत तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरी तो ताका फाटीं मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाची उदरकार. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. जशें काळा उपरांत काळांनी ताच्या भाग्यवंत प्रवाद्या मरिफात ताणें बसायिल्लें तशें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवंत चडवणदार आमचे खातीर फाटयला. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर्व सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवन सदां आपणे केल्या पवित्र सोल्याचो अशें ताणें म्हळें. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सपूत घाल आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांत थावन आनी फावो करतलो म्हूण आमी
भियावेणे ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलूंक सगळी आमची जिणी सरासर सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. Alleluia, 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 Alleluia. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपले एकल्याच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विश्वास दवरता तांकां ससनाचें जिवीत मेळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसा सांज जातास आमी पलतडी वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा ताणें लोकांक धाडून सोडलें आनी जेजूक माचव्यार आसलो तशेंच घेवन ते फुडें सरले. ताचे सांगाता हेर माचवे आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारा माचव्या भितर मारून माचवो उदकान बरोवन आयलो. तरी जेजू सुंकाना सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटालो. शिशांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडटाव, तूं कांय खोबरेर नाय मू? जेजून उठून वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चुप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजोड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या कश्ट नसतांत अनवरांत आमची जाप कितें? वॉट इज अवर रिस्पॉन्स टू द सफरिंग्स इन लायफ? हाका जाप आयच्या दोन वचपांनी आमकां मेळटा. पयलीं आमी वांजेल काडया. वांजेलांत 3 भाग आमकां पळोवंक मेळटात. पयल्या भागांत जेजू गलिलेयांत लोकांक शिकोवन आसलो आनी शिकयतना तो आजापाय करतालो. देखून जायतो लोक जेजू सशीन आयलो ताका आयकूंक, ताका होगोळसूंक, ताका मान करूंक, ताका आराधन करूंक आनी ताच्या सांगातच ताचे जिवीत करसूंक ते आशेताले. आनी जेजू सांगता, तुमी घरा वसा, आजीक पुरो घरा वसा. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत कोणी आमकां बरें सांगत जाल्यार, बरें उलयत जाल्यार, आमकां होगळशीत जाल्यार आमी कितें करता? जायते बटी त्या होगळापाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडटा. आमचें जिवीत केदींच दुसऱ्यांच्या ओपिनियना प्रमाणे, होगळपा प्रमाणे आमी मांडून हाडचें न्ही. आमी हर एकल्यानी आमचें जिवीत मनशा सैमांत बऱ्या शेगुनांनी आमी मांडून हाडी जाय. त्या वेळा मात्र ताका एक खरी बुन्याद, घट बुन्याद आसता.
दुसरें, जेजू आपोस्तलांक सांगता आमी त्या बोटीर या. तांकां सगळ्यांक बोटीक वचोंक सांगता. त्या दोनीचेर कोण आसले? 12 जाण आपोस्तल, घटमोट मनीस. आनीक तांच्या सांगता जेजू मात्र आसलो, दुसरें कोणीच ना. आनी ते त्या बोटीर सोडतात. मोगाच्यानो आमी दिसपडटे आमच्या बोटीक सोडूं जाय. आमी हर एकल्यानी एक बेस वेंचला. त्या बेसाचे कायदे आसात. त्या कायद्या प्रमाणे आमी जियोवचें. चिंतयात तुमचें जिवीत कुटुंबाचें जिवीत. असल्या कुटुंबाच्या जिवितांत बोटीर सोडचें म्हळ्यार आमच्या बेसाचे, तुमच्या बेसाचे कायदे बऱ्या तरान पाळचे, जबाबदारेन पाळचे. सदांच सांजेर घरा येवचें. तुमचें काम जाल्या उपरांत भुरग्यां बायले सांगाता वेळ करसूंचो. रांदतना एकामेकाक कुमो करचें, आयदनां धुवचीं, बोसयो दवरच्यो. आनी सकट सांगाता भुरग्यां सांगाता मेळोन जेवचें, हांसचें, खेळचें आनी सांगाताच मागणें करचें. ना तर थोडीं भुरगीं तांचें दुसऱ्यांच जेवण, बायलें जेवण, आवय बापायक आनी एक जेवण, भुरगीं शिकोवन आसात, आवय बापाय जेवन आसात. अशें केल्यार आमी कुटुंब बांदून हाडिना. कोणेंच आपोस्तलांनी थोडे तांचे पांय भायर दवरुनात. सकड बोटी भितर दवरले. जकडे कुटुंबाच्या सांद्यांनी जर तर असलें जिवीत आमी जियेता, आमची बोट पोंताक पावता. नातल्यार सबार पोटी ती पोंताक पावना. आनी तिसरें, आमच्या सवालाक जाप ह्या तिसऱ्या भागांत आसा. आमच्या कश्ट अनवरांनी आमी कितें करयेत, कितें करचें. जेजू गलिलेयांत शिकोवन आसलो. आतां सांगता आमी तिसऱ्या, आमी अनेका त्या दर्याच्या अनेक संगते पावया म्हण. अदर सायड आमचें जिवीत मोगाच्यानो आमी उतरोंक आसा. सगळें हे संवसारी जिवीत एका दर्या बरी. एका कुशिंदान जल्म जावन मरोंक येताना तिजो दर्यो आमी उतरोंक आसा. आनी दर्यांत थंयसर वादळ आयलें, वारें आयलें. पूण हे आपोस्तल 12 जाण आसले. एक बोट तांकां कंट्रोल करूंक जायना गे. ते आपोस्तल सबार जाण तांच्या पैकी ते मोगोर जावन आसले. सोडून हे दर्यांतच ते जल्मले म्हणयेत. कित्याक ते भियेले? तांची सकत इतली आसा जाल्यार ह्या दर्यांत तांकां जीक जोडूंक जावना. ते जेजूक उठयतात, ताचो आदार मागतात. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत, संवसारी जिवितांत खंडीत जावन वादळ वारें खंडीत येता. खंयचेच जिवीत काडून दी. ह्या जगपणाचें जिवीत जावं दी, तुमचें काजारी जिवीत जावं दी, खंडीत जावन थंयसर कश्ट अनवरां येतातच. कश्ट अनवरां नातलें जिवीतच ह्या संवसारांत ना. त्या दाडा आमी सांगाता वावुरचें मात्र न्ही, आमचें बोळ, आमची सकत, आमची जन्माय आमी उपाय करची मात्र न्ही, आमी जेजूक उलो मारूंक जाय. जेजूक सांगाता घेवंक जाय. जर तर आमी सांगाता घेता, खंडीत जावन आमची 2 बुडांना आमी पोंताक पावता. हें आमी पयल्या वाचपांत आमी पळयता. आब्रामाक देवान आपयलें. एका बसयल्लो गांव ताका बसयलो. एक नवो गांव ताका बसयलो. आनीक तो भोंवडान तो उठलो आनीक त्या गांवाक बैसरलो. साराक भुरगीं नातलीं. ताच्या बायलेक सबार वर्सां भुरगीं नातलीं. ताका ती उतर प्राय पावल्ली. तिणें देवाचेर भोंवड दवरलो. तिका भुरगें जालें. तशेंच आयजाकाच्या जिवितांत, जाकोबाच्या जिवितांत असलेंच आमी पळयता. भोंवडान कशें देवाचें आशिर्वाद तांकां मेळ्ळा गे म्हूण. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वचपा मारिपात आमकां मेळचें लिसांव येवचान आसा. आमी आमच्या कश्टां नसताना भियोवचें न्ही. धैर्यान आमची
जानवाय आमी उपाय करची, आमचे बोळ आमचे सकत उपाय करची, उपरांत देवाचेर आमी पतयेनी दवरची. जर तर आमी देवाचेर पतयेनी दवरता खंडीत जावन देव आमकां सांडून घालिना. हे आमच्या मोतींत घट दवरया आनी देवाचे कडेन आमचो संबंद वाडया. आमेन. Servus-amche mogar Baba, Donig zaun tuka dita, Manun tuge dayar Baba, Galtu tancher tuje beisam, Kite saamche yaso sara, Asa zakite tu vês dile, bete davangas ya baridana, tu vedilla सगळ्या देण्यासवे, सर्वसांचे मोगाळ बाबा, कानिक सावून तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बाबा, म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जामन मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमे आमच्या नेमके सर्वेच्या दावा सर्वेस्वर म्हणून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत तोमासाच्या परबे दिसा कुशयेन आमी तुका हो याज्ञ समर्पिता. ताची शिकोवन घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता आनी आमकांच आनी आमचे सर तुका समर्पण दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो, आमचे काळजा उबारोया. सर्वेस्परातय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी सस्ताच्या देवा, सवकाडी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वसून फावो हो कायदो नितीचा आमच्या फायद्याचो. तोमास तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां दीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवाक. उंचरगीं तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उंचरगीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरोवन सोंसुंपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. त्याच बरे जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात
आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सस्ती कराराची हें रगत, पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशा बसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गड पगटोया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन्हा जीवन आम्ही बघता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ले आनी त्या आमच्या भाव मणीची काकोत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कधी मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेत सांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मये देवाचे मये, ओंकार मये देवाचे मये संगती, भगवान तुजो पती, भगवान धर्मदूत, भगवान तोमास अक्विनास आनी स्वरूकडे तुका मावल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदा बापा सबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडनराचे आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुर्शितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवश्या नातरेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतां म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककोत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककोत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाळ भाऊ भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिडीच्या जेवणाका पयले आमी समेस्त बागी मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन Tuz mozo rysna somia, Tuz mozo adar, Tuz moja karzan somia, Sedar skrbida. Jivita sono tu, Senintau devlolo, Somsasas neciviuncia, Papago darlolo. Tuce la quieta to che disbuchem sona, Tu casat manta to che distanem sona. Tu smuso resta somia, Tu smuso adar, Tu smocha karzan somia, Zeldas skrbida. प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा भाग्यवंत तोमासाच्या परबे दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वखणता आनी आमकांच आनी आमचे सर तुका समर्पण दिता हे आमचे समर्पण तूं स्वीकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सर पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार कार्मेल सायबिणीचे नोवेन ए बेगवंती देवशिमे आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणताव आपणाक चरण दासी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन दिसली जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काढतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मटवेशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोणा तुजे परी बोळे माये कतनातल्या आंकवाली कार्मेलाच्या आदारा पावों काय धर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली
आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पत्तेने आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. सांगाता म्हणया उगडास कर ए बोधयाळे अंकवारी मुरये तुझ्या आसराक धांवलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थ सोदलो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातळीन धैर्य काण घेव तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातक्यांनी खंतीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे ककुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आसराय भितर तूं सदैव आनी सदैव फोड शिक्षिचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमच्या पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आसराय भितर तूं सदैव आनी सदैव फोड शिक्षिचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आसराय भितर तूं सदैव आनी सदैव फोड शिक्षिचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अर्गा प्रार्थन. ए भगवंती मोरये कार्मेल राणीये आमच्या वैतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गांता. व्हडा पातळीन तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन वाचता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीच्यो प्रयत्न करतल्या. अशें आमदां तुज्या पुताक विश्वासी रावो सर्गीच्या सुखाक फोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या त्या सगळ्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Pătrăția păvitrăt mea ce n-a fi. Amen.